पाऊस पडला, चिखल झाला, हिरवा डोंगर. हिरवा डोंगर गोमंतकाच्या दर्शकांना माझा नमस्कार. पाऊस पडला, चिखल झाला आणि परतून एक फावट माशेलांतलो फामाद चिखल कालो जो आसा तो पर्यटन विभागाच्या जोडपालवान अंदू सुद्धा आयोजित केलेलो आसा आणि त्या खातीर खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तुमकां आपोवणे दिवपा खातीर आमच्या बरोबर गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान हांगासर उपस्थित आसा. सर तुमकां येवकार. चिखलाक आणि मातयेक इतलें मोल आसा की खुद्द देवी पार्वतीन सुद्धा गणपतीची निर्मिती जी आसा ती चिखला पासूनच केली. आमी मातयेचो गणपती सुद्धा पुजतात. प्रत्येक सृश्टीतलो जीव जो आसा तो मातये पासूनच तयार जालेलो आसा. म्हणजे तुम्ही आमी प्रत्येक मनीस आणि मातयेचेच नाते मातये कडेन आशिल्ले. त्याच बरोबर बाळकृष्णाच्यो ज्यो कितें बालक्रिडा आसा त्यो दर्शोवपी हो चिखल कालो. आणि ह्या चिखल काल्याची नामना फक्त आतां गोंया पुरतीच सीमीत उरोंक ना, तर राज्या भायर लेगीत खुबशे लोक चिखल काल्या बद्दल विचारतात. खुद्द पर्सनल म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता. म्हाज्या बॉम्बेचे नातेवाईक म्हाका फोन करून विचारता केन्ना चिखल कालो आसा म्हणून. सर पर्यटन विभागाच्या वतीन फुडाकार घेवन तुम्ही ह्या चिखल काल्याक एक चालना दिवपाक प्रयत्न केला. एज अ पर्यटन मंत्री म्हणून तुमचो कितें उद्दिश्ट दिसता की ह्या आमच्या फेस्टिवलाक फुडाकार दिवचो? गोंय राज्याचे पर्यटन क्षेत्रान आमी सदांच प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटात. पूण प्रिफर्ड डेस्टिनेशन म्हणटकर आमी सदांच फाटल्यान पळयतकर गोंय पळयता आसतना गोवा आनी बिचीज, कोस्ट, नायट लायफ, पार्टी लायफ हे एक वेगळ्या तरेचे आकर्शण दाखोवपाचो आमच्या गोंयचें परसेप्शन तयार केल्लें आसा. एक चर्च नाल्यार 2 देवळां हातून पूर्ण गोंय हो दाखोवपाचो सदांच प्रयत्न आशिल्लो. आमकां एक पर्यटन खातें जेन्ना घेतलें तेन्ना एक म्हणल्यार आमची स्वताची संस्कृती. आमी फाटल्यान समज गेले जाल्यार देव आमी परशुराम भुमी आमकां म्हणटा आनी ताचे देवांचे हांगा एखादी आगमन स्वता देवांनी हांगा घडोवन जो हाडिल्लो हो आमचो गोंयची वास्तू जी आसा तातूंतल्यान स्पिरिच्युअली वी आर व्हेरी रिच. चर्ची आसात पूण देवळां तुमी पयलीं जाल्यार हजार हजार वर्सांची देवळां आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी आसा. आनी ह्यो सगळ्यो नॉर्थ उत्तर गोंय ते दक्षिण गोंय पयलें म्हणजे आमी छत्रपतीच्या हांगाच्यान आमी समज नारव्याच्यान आमी देवळाच्यान सुरवात केली सप्तकोटेश्वराच्यान जाल्यार आमी काणकोण पर्यंत परशुराम पुरुषोत्तमाचें देवूळ पळयलें जाल्यार खूब देवळां आसा जी स्वयंभू. आनी हातूंतल्यान एक आमी जागृत म्हणून देशाचे जगाचे खुबशे लोक जे मागणे घेतात करतात ते परत येतात ते तुका आनी म्हाका खबरूच ना. बट इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पिलग्रिमेज टुरिजम बट स्पिरिच्युअली पीपल हॅव बिलिव्हिंग इन इट. आनी पोस्ट कोवीड भुरगो जावं जाणटो जावं दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर. जेन्ना गोंया आमचें कल्चर आसा, ट्रेडिशन बरें आसा, फेस्टिविटीज आसा, जेवण खाण बरें आसा आनी आमी ते वयल्या स्तरार हाडत ना जाल्यार आमी पर्यटक जो येता ते गोंयचे परसेप्शनूच वेगळें घेवन वता. सो हे खातें हातान घेतकर पयलें म्हणलें ज्यो आमच्यो लोकल शिगमो आनी कार्निवल गोंया खातीर सगळ्यांक खबर आसा पूण गोंयांक खंयच खबर ना की बाकीच्यो फेस्टिविटीज आसा. सो ताज्या खातीर वीरभद्र जावं, सावजगांव जावं, चिखल कालो जावं हे जे फेस्टिविटीज गांवां गांवांनी जातात जातूंतलो एक दर्जो वेगळो जावंक जाय आनी लोकांक सुद्दां कळपाक जाय जाल्यार इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी गिव इट टू दॅट पर्टिक्युलर स्केलेबिलिटी. आमची संस्कृती समज तितली रीच आसा जाल्यार ताका हिस्ट्री आनी ट्रेडिशनूय आसा. आतां देवकी कृष्णाचें देवूळ हें एकूच देवूळ बरोबर आनी ह्या देवळाक जे सगळे ट्रेडिशन आमी सगळे फॉलो करता, भजनी सप्ताह आसता, बाकीचे तुमचे ते सगळो बाकीचो फेस्टिवल जाता तो लोकांक केन्ना खबरूच नाशिल्लो. हांगाच्यान देशाचे पर्यटक जेन्ना भायल्या देशान वता स्पेना सारकेल्यान नाल्यार बाकी कडेन टोमाटांनी खेळपाक इन द फेस्टिवल ऑफ टोमाटिनो ते टोमाटिनो म्हणले की लोक धांवतात. स्पॅनिश लोकांक करतात पूण सगळे धांवतात. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ह्या पिक्चरांत ऋतिक रोशन आणि वयतात. इट इज अ गुड थिंग दे आर शोइंग दॅट इट इज देयर रिच्युअल देयर कल्चर. वाय शुड वी नॉट शोकेस आवर कल्चर अँड रिच्युअल्स. आनी लोकांनी हातून भाग घेतलो जाल्यार मातये कडेन आमचें जे पयलींचें नातें आसा. पावस पडटा आसतना हे जो आषाढी एकादशी जालो की नेक्स्ट दिसा हो जो उत्सव तयार आसता त्या उत्सवान आमी कितें करता, कल्चर आमचो कितें, ट्रेडिशन कितें हे जे पिढोपिढी थंय ऑलरेडी सेलिब्रेट जाल्लें आसा तोच ट्रेडिशन थोडो इल्लो सपोर्ट पर्यटन खातें दिवन कमिटी बरोबर देवळाच्या कमिटी बरोबर समज केलें जाल्यार टुरिजम इन्क्लुसीव जाता. एक म्हणल्यार माशेल गांवांत देवकी कृष्ण टेम्पलाचे लोकांक जागृताय येता, आशिर्वाद देवाचो घेवंक मेळटा. पर्यटक थंय येता तेन्ना चिखलकाल्या सारकेल्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावंक मेळटा पळोवपाक. कित्याक त्या चिखलकाल्यान फक्त मातयेन खेळपाचें नासता. ओल्ड ट्रेडिशनल गेम ज्यो आयच्या भुरग्यांक खबर सुद्दां ना. फुडल्या गोंयकारच्या पिढीक गोंयकारांक आमकां समज हें ट्रेडिशन अलायव दवरूंक जाय जाल्यार तातूंत जागृताय हाडची पडटली. लोकांक दाखोवची पडटली, लोकांक पार्टिसिपेट करच्यो पडटल्यो. वेगळे वेगळे खेळ वेगळे वेगळे जे तरेन ते आमी मनयतात
ते खरेंच कौतुकस्पार्थ आसा. आणि हे गांवचे लोक ज्या तरेन सगळे भेदभाव न करता जात पात न पळयता सगळे सेलिब्रेट करतात. आणि मातये कडेन ते उमेदीन ते असा खेळटात. ओल्ड गेम्स ट्रेडिशन्स आसता. एक गेम्स मातयेन बसून वर्बली डिस्कशन जाता. भुरग्यांचे उत्सवान ते सगळे जाण पार्टिसिपेट जाता. आणि हो फ्लेवर एक वेगळोच. इट इज व्हेरी युनीक. आणि तो युनीक फ्लेवर दाखोवप तातून आमचे गोंयचे पदार्थ, तातून मिलेट्स आमी जे सदांच म्हणटा जनरेशन बिफोर आवर खाणे आमचे पयले जेवण जाल्यार वॉज रिलेटेड टू मिलेट्स. प्रधानमंत्रीन उलो मारून मिलेट्साक जागृताय हाडल्या जाल्यार मिलेट्साक ओडून त्या टायमार आमी परत ताजे वेगळे वेगळे पदार्थ कितें आसा गोंयचे पदार्थ आसात तातून आमी परत काय दाखोवप लोकांक ते टेस्ट करप इम्पॉर्टंट. सो हो सगळो चिंतून आमी चिकलकालो लास्ट टायमचो सुरवात केलो. आणि त्या टायमार सांस्कृतीक मळार आशिल्ल्यान देवळान तो वाचून ते वेगळे वातावरण निर्माण करपाक वी स्टार्टेड गेटिंग क्लासिकल इवनिंग्स ऑल्सो. क्लासिकल इवनिंग्स गोंयांत खूब कमी जाल्या. आणि मराठीक जावं क्लासिकल हे आयकुपी खूब जाणांक ते रावतात लोक. लास्ट इयर राहुल देशपांडे हाडलो आणि ह्या वर्सा आमी महेश काळे हाडला. महेश काळे इज अ नॅशनल अवॉर्ड सिंगर आणि इज वेल नोन इन द क्लासिकल म्युझिक. डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. सो म्हाका खूब फोन येवंक लागले महेश काळेची इवनिंग केन्ना काय म्हणून. म्हणजे लोक उत्साहीन रावल्या वचपाक. आणि महेश काळेचे इवनिंग विल गिव अ स्टार्ट पयलो दीस 16 तारीख आयच्या दिसा. 17 तारीख नेक्स्ट डे आपल्या संस्कृतिका प्रमाणे थंय भजनी सप्ताह भजनी सगळे दीसभर भजन असतात. तो कार्यक्रम आसतलो. आणि परवा 18 तारखेक सकाळी चिखलकाल्यान सगळे जाण येवन पार्टिसिपेट जाता. पूण ह्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारांक उलोव मारता की हे इतलो बरोसो उत्सव आसा तुमी येवन ताजो आस्वाद घेवचो. लास्ट टायम म्हाका एक बरें दिसलें वी केप्ट अ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. त्या फोटोग्राफी कॉम्पिटिशनान इतले भुरगे येवन पार्टिसिपेट घेवन फोटो काडले आणि म्हणजे खरंच युनिक फोटोज समथिंग विच यू वूड फायंड द स्मॉलेस्ट चाइल्ड प्लेइंग इन दॅट मड विच अदरवाइज यू नॉट इवन वॉन्ट टू क्रिएट दीज मेमरीज. दीस अलाउज पीपल टू बी देर. आणि माशेल गांवांतल्या लोकांक जेन्ना हातून पार्टिसिपेट करूंक मेळटा तांकां कितें उत्पन्न मेळटा थंय पार्टिसिपेट जावन जाल्यार टुरिजम बिकम्स इन्क्लुजीव टुरिजम, रुरल टुरिजम आणि फेस्टिविटीज दाखोवप एज अ पार्ट ऑफ आवर रिजनरेटिव्ह टुरिजम प्लॅनान हो इव्हेंट म्हाका दिसता हांव इव्हेंट म्हणपी न्ही हें ट्रेडिशन आमचें शोकेस करपाक जी संदी मेळिल्ली आसा. ते लास्ट इयरूय बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो आणि अंदू तरी म्हाका दिसता उत्तम प्रतिसाद मेळटलो कांयच दुबाव ना. आमच्या रेन गॉड म्हणटा आमी ताका ताणें पूर्ण आशिर्वाद दवरलो जाल्यार नॅचरली इट वील बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन. कित्याक पावसान हें जेन्ना जाता त्या दिसा पावस पडप आषाढी एकादशी जावन पावस पडप पावसाचो देवाचो आशिर्वाद आसलो जाल्यार एज यू वेलकम द रेन्स and pray to God for the rains that come, which helps in agriculture, many other things. You pay respects to everybody who has allowed you to be in this part. So हो एक आमकां उत्सव सगळ्यांक सेलिब्रेट करपाक सगळ्यांक उलोव मारता. डॉमेस्टीक टुरिस्ट इंटरनॅशनल टुरिस्ट तातूंत आसतलेच. तातूंत आमच्या गोंयकारांनी येवन व्हड संख्येन पार्टिसिपेट करचे अशें उलोव मारता. सर आतां तुमी फाटल्या फावट जो केलो तो भव्य दिव्य केलो. सगळे आमदार मंत्री ते उपस्थित आशिल्ले. आता असेंब्ली चालू आहे पावसाळी अधिवेशन. सो मंत्री आमदार ते दिश्टी पडटले आमकां. सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें आसा. मुख्यमंत्री हांव आसतलोच आसपाकूच जाय. एंड दॅट इज हाव यू मोटिवेट द नेक्स्ट जनरेशन एंड इन्स्पायर देम. सो आमी थंय वता तेन्ना इट्स अ इन्स्पिरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन टू कम एंड पार्टिसिपेट. इट इज नॉट अ पार्ट की बाबा गेलो हें केलें. लास्ट इयर सुद्दां फूल इव्हेंट आमी पार्टिसिपेट जावन भायर सरल्या. सो अंदूय म्हाका दिसता गोविंद थंय लोकल आमदार जाता ताज्या काकाय उलो मारला. आनी बाकी सगळ्या आमदार मंत्र्यांकूय आमी इन्विटेशन दिल्लें आसा ज्यांनी सगळ्यांनी येवन ताजो आस्वाद घेवचो म्हणून. तर तुम्ही जेन्ना पदभार सांबाळटा आनी जेन्ना फुडेकार घेवन तुम्ही जेन्ना हे सगळे उत्सव घडोवन हाडटा खरेंच तुमकां यूथ जे आसा पळय ते एप्रिशिएट करता. फॉर एक्झाम्पल तुमच्या पर्वरी मतदारसंघातलेच सांगता फाटीं जो तुमी तो सलाम रॉकी भाय ते KGF हाडलो खूब तो युथांनी एप्रिशिएट केलो. नरकासूर कॉम्पिटिशन जावं म्हणजे जेन्ना जेन्ना तुमी तुमची क्रिएटिविटी आनी बॅक ऑफ द मायंड जेन्ना विचार आसता ही चाराना दिवपाक खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. सो तुमची कितें संकल्पना बीन तुमच्या वेगळे तरेन तुमी मांडिल्ली आसा अशें ह्या गोंय राज्याचें परसेप्शन पर्यटना पर्यंत चेंज जावपाची गरज आसा. आमचो कोस्ट आसाच पूण एक म्हणल्यार गोवा बियॉन्ड बिचीस. आनी गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर क्वॉलिटी ओवर क्वॉन्टिटी हो आमचो ध्येय घेवन वेगळे वेगळे आमी विचार करता. लोक जे गोंया पर्यटक येता फक्त नंबर दिले 1 लाख 1 कोटी आयले 2 कोटी आयले जावचे ना. जे येता ते गोंया येवन स्पेंड करचे आमचे ग्रामीण भागांत जावन जाल्यार हांगा आनी लोकांक हातूंतलो उत्पन्नांतल्यान फायदो जावचो रोजगारीक निर्माण जावची इकॉनॉमी दृश्टिकोनान फायदो जावचो. आनी एट द सेम टायम गोंयचें परसेप्शन फ्रॉम ओन्ली नॉट बिचीस बट गोवा बियॉन्ड बिचीस
आणि स्पिरिच्युअली वेलनेस, एडवेंचर, मायस, वेडिंग्स हे वेगळे वेगळे प्रकल्पाचे समज आमी ध्यान दिले जाल्यार स्पिरिच्युअली वी आर व्हेरी वेल कनेक्टेड. जाय जाल्यार मातसो तांकां एक दर्जो चेंज करचो पडटा आनी मातसो पाठिंबो दिवचो पडटा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ही हॅज बीन व्हेरी कॉपरेटीव आनी ताज्या खातीर हे विचार फुडें व्हरपाक स्पिरिच्युअल टुरिजमाक चालना ऑलरेडी दिल्ली आसा आमी. आनी ओल्ड गोवाची चर्च पयलीं आमी उलयताले, पूण आतां देवळाच्या माध्यमांतूय आमकां ती गरज आसा लोकांक कळपाक की इट इज गोवा इज फूल ऑफ चर्चीज एंड टेम्पल्स वीच हॅव अ बीग हिस्ट्री. आनी ती हिस्ट्री आनी जाणीवता लोकांक दिवप आनी आमचे फेस्टिविटीज फुडें हाडप, कल्चर फुडें हाडप, ट्रेडिशन फुडें हाडप. म्हाका दिसता सगळ्यांचे हो कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ज्या तरेंतल्यान जो पर्यटक येता वर्सभर कॅलेंडरार समज वेगळे वेगळे फेस्टिविटीज आसा ते आमी समज मातशे सपोर्ट केलो जाल्यार तो पर्यटक जुलयान येता ताका चिखलकालो मेळटलो, मार्चान आसा ताका शिगमो मेळटलो, फेब्रुवारीन येयल्यार कार्निवल मेळटलो. सो ईच वन कॅन प्लॅन अ कॅलेंडर इयर एंड थ्रू आउट द इयर इफ वी हॅव सच टायप ऑफ फेस्टिविटीज. जुनान आयल्यार सांजिवा मेळटलो. सो पीपल कॅन टेक केअर ऑफ इट. आतांच सुरवात जाल्ली आसा, लॉंग वे टू गो. पूण ज्या तरेन पॉझिटिव्हली आमी चालू केलां, सगळ्यांचो पूर्ण तरेन सहकार्य मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें परसेप्शन चेंज जावपाक आनी गोंयची खरी वास्तू कितें लोकां खातीर दाखोवपाक चड वेळ लागचो ना. हातूंतल्यानूच एक म्हाका प्रश्न सुचलो सर, एक बालबुद्धी म्हणून विचारता, मनार घेवचें न्हू. खुबशे जाण आतां टिका करतात की इव्हेंट सरकार बी म्हणून, आनी इतलो बरो तुमी उत्सव ताका चालना दिवपाक सोदता. सो हाचेर समजा टिका जाता जाल्यार तुमी तेजेर कितें सांगपाक सोदता? आय हॅव ऑलवेज बीन लर्निंग कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम. हांव जवळ जवळ 8 वर्सां ऑपोजिशनान आसा, 12 वर्सां समज जाले जाल्यार. आनी आय हॅव ऑलवेज बीन कन्स्ट्रक्टीव इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिजम. करपाक जाय म्हणून क्रिटिसायज करप हे ऑपोजिशनाचो एक तरेचो भाग जे हू वॉन्ट्स टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट. दॅट वी हॅव टू हँडल पॉलिटिकली. पूण समज कोण एक बरो सुझाव दिता आनी इज क्रिटिसायझींग विथ अ पर्टिक्युलर कंटेंट, दॅन आय एम ऑलवेज ओपन टू इट. फाल्यां समज कोणें सांगलें अशें न्ही बाबा अशें करपाक जाय, त्या खातीर आय कीप टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स. ते हाजे आमचे आर्टिसन्स आसूं, बाकीचे आसूं न्ही, हू हॅव बीन इनवॉल्ड इन वेरियस कल्चरल पार्ट, वी लर्न आउट ऑफ देम. आमी अजून भुरगेच आसात. सो वी नीड टू लर्न. तातूंतल्यान कितें चेंजीस करपाक शिकता. आनी समज आज समज कोणें दिसलें की इम्प्रुवमेंट असो केल्यार बरो, वी आर रेडी टू टेक. पूण क्रिटिसायज करपा खातीर तूं करतलो जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. इन डेमोक्रेसी यू अलाव एवरीबडी टू टॉक. तूं बंद काय कोणाक करूंक शकना. पूण जेन्ना तुका स्वता खबर आसा तूं करता तें सारकें, गोंया खातीर सारकें, फुडल्या पिढयेक सारकें, आय थिंक आय वील गो ऑल आउट विथ इट. समज कोणाक क्रिटिसायज करपा जाय विथ अ व्हॅल्यू ऑफ थॉट वीच नीड्स टू बी टेकन इन, आय एम एडॅप्टेबल टू चेंजीस एंड वी आर इन द पास्ट ऑल्सो. जंय खंय जाय, आतां टुरिजम बील आमी काडलें, इट्स अ ड्राफ्ट स्टेज. लोकांनी टिका केली, लोकांनी अर्द्यांनी मॅक्झिमम लोकांनी बील वाचूंकच ना, पूण टिका केली कित्याक दे डिडंट अंडरस्टँड द पार्ट ऑफ इट. ज्या लोकांनी सजेशन दिलां म्हणल्यार तांकां टायम चड जाय आशिल्लो, म्हणल्यार घेया टायम. शेवटी म्हणल्यार बील टुरिजमाक कोणो दिवपाक ना जाल्यार टुरिजम वील बी फिनिश्ड, बिकॉज एवरी स्टेट एंड एवरी कंट्री इज इन अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन. सो आतां आमी समज कलेक्टिवली काम करना त्रास जातले. तुमकां समज टायम जाय दियात, तुमचे बरोबर काम करया, बट एक्ट जाय. दुरुस्त्यो हाडच्यो पडटल्यो. वी वील हॅव टू गेट दॅट बील. We'll sit together and get the bill. So things wherever are required, I'm adaptable to get positive thoughts. That collectively we have to work for the next generation. And ती आमची responsibility. तर वेळात वेळ काढून हो महत्वपूर्ण जो इव्हेंट आसा, उत्सव आसा आमचो पारंपारीक, ताका चालना दिवपा खातीर पर्यटन विभागान महत्वपूर्ण पावल उबारला. आमच्या प्रत्येक संस्कृतीत कितें ना कितें एक सायन्स दडिल्लें आसा. ते मागीर देवळांतली घंटा मारुये, तीर्थ दिवये किंवा धूप घालुये. असो चिखल कालो जो आसा सर, तो देश किंवा व्हडले व्हडले स्पानी मड थेरपी म्हणून वापर जाता. आनी हो खरोच एक म्हत्वपूर्ण आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिलेली आसा वारसो. तो आमी असोच फुडें व्हरचो म्हणून पर्यटन विभाग जे आसा. तूं टर्कीक वच, ते हमाम बात नाल्यार टर्कीश बात दिता. आनी देर इज वन पार्ट जे माती तुका फूल आंगाक माती लायता आनी दवरता, ते थंय लायता, ते आमकां स्टायल. हांगा स्वता माती आसा, तातूंत आमी करूंक सोदना. सो वी हॅव टू एडॉप्ट. तेकाच लागून महत्वपूर्ण जे हे पावल उबारला पर्यटन विभागान, तेका खातीर खरेंच कौतुक आसा पर्यटन खात्याचें. आनी तुमी सर वेळांत वेळ काडून एसेंब्ली पावसाळी अधिवेशन चालू आसा, तातूंतल्यान सरान वेळ दिलो. हाच्यातल्यान कळटा की खरेंच सर एम्बिशियस आसा आमचो संस्कृती आसूं, कल्चर आसूं फुडें व्हरपा खातीर. त्या खातीर तुमकां सर खूब खूब धन्यवाद. आनी तुमकां सुद्दां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.